साखळेत बेगीनूच फार्मसी कॉलेज सुरू जावपाची आसा। पारंपारीक अभ्यासक्रम आता सोंपपाक लागला। घडये फुडल्या 5 वर्षांत वा फुडाराक क्लर्क आनी प्यून हाची नोकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाची सुवात घेवपाक शकता। ताका लागून अश्यो नोकऱ्यो मेळप कठीण जाल्या। म्हणटकर एवरेज विद्यार्थी आसलो तर नोकरी मेळपा खातीर तांणी आपल्याकडेन स्किल कितें आसा ते जाणा जावन घेवप गरजेचें आसा म्हण मुखेलमंत्री सावंत उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। With the grace of God, हमें फार्मसी कॉलेज आमच्या साखळेतून सुरू करतात। म्हणजे ऑल टुगेदर मला दिसता 4 प्रोफेशनल कॉलेजेस आणि एक डिग्री कॉलेज फक्त आणि फक्त साखळेत अवेलेबल आसा। काही मला तुमच्या खातीर कॉलेज हे शिकपाक तुका कोणीय वचपाची गरज ना। मला दिसता टीचर्सां कोणी करपाक जाय आणि आमकां तेकोन कोणी जीआयएम आसा बेसिक पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज ऍडमिशन करपाक घडये खातीर मातशें कठीण आसतलें। आज आमी उगडान ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान पयलीं भुरग्यांनी चिंतपाक जाय हांव करियर कितें करतलें तें। म्हाका कसली आवड आसा, म्हाका कितें जमता आनी हांव कितें करतलो हाजेर जर तुमी फोकस करशात आनी बरेचशे फावटी आपलो करियर आपूण चूज करपाक जाय। एवरी स्टुडंटाच्या पॅरंट्सांक आत्ता आपलो करियर भुरग्यांनी कितें करतो हें कदाचित कळना। 12वी जाल्यार एक तर हांव कॉलेजीक वयतलें किंवा कॉलेजीक वतलो आनी ना जाल्यार हांव कॉम्प्युटर करतलो जे बिलकुल सांगपाचें जाय। कॉलेजीक वता BA BCom आनी BSc सोंपलें इट इज अ ट्रेडिशनल एज्युकेशनाचें दीस आतां सोंपलेले आहा। भूषण सावयकरांचो डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन उलयता आसतना ताणें AIचेर उलयलें म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तो इनोव्हेशनचेर उलयलो तो टॅक्नोलॉजीचेर उलयलो। फुडल्या येता दिसांनी आमी जेन्ना म्हणटा की जो क्लार्क आनी प्यून हे जे जॉब मेळटाले ते जॉब आतां उरचे ना। ते फुडल्या 5 वर्सांनी हे जॉब खंयच्याच पद्दतीचे जॉब आसचे ना आनी इट इज रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी। आनी ताका लागून एक गजाल लक्षात घे आपूण जरी एवरेज स्टुडंट आसलो जाल्यार सुद्दां आपल्याकडे नोकरी मेळपाक जाय आसत। आपल्याकडे स्कील कितें आसा हें जाणा जाय आनी आपली जर स्कील आसत जाल्यार त्या स्किलाच्या प्रमाणे आपूण खूब बऱ्या पद्दतीन आपूण तें काम खूब बऱ्या पद्दतीन करूं शकता। हांव फक्त कॉलेजीचो विशय उलयलो। 12वीच्या उपरांत ITI करूंक जायना अशें कांय नासता। ITI बी 17 डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सेस अवेलेबल आसा 17 आनी ते कोर्सेस जेका आमी स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग म्हणटा म्हणजे खुबशे कोर्सेस इट इज नॉट ओनली ITI म्हणजे सेकंड स्टँडर्ड लो